गोय सरकारच्या वतीत आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती या ओल्ड गोव्याच्या ऐतिहासिक थळात आम्ही सगळे जाण मनोवपा खातीर हांगासर जमल्यात। सगळ्यात पयली हांव महात्मा गांधीजी आणि शास्त्रीजी हांकां समेस्त गोय सरकारच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन आर्गां ओंपता। आमच्या मदीं ह्या खासा सुवाळ्याक आसात भारताचे राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच हांगासले थळावे आमदार बाब पांडुरंग मडकईकर, हांगासले थळावे सरपंच सौजनिता मडकईकर, हांगासले झेडपी बाब धाकू मडकईकर, बाकीचे पंचायतीचे पंच सरपंच तशेंच गोय सरकारचे बाकी समेस्त अधिकारी हांगासर जमलेले आसात। बाकी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आनी भाव भयणींनो, समेस्त मिडिया ज्यांच्यांनी हांगासर गांधीजींचे भजन सादर केले, कला अकादमीचो ग्रुपूय हांगासर हजर आसात। तेंच्यांनी हांगासलें वातावरण मंत्रमुग्ध केलें। आमी सगळ्यांनी महात्मा गांधीजीक आर्गां ओंपून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केल्या आनी तेज्या उपरांत मंत्रमुग्ध वातावरणांत आमकां परत एकदां गांधीजीच्या त्या सगळ्या मंत्रांचे म्हणजे हरे राम पासून बाकी सगळ्या मंत्रांचे हांगासर आमकां सगळ्यांक याद करून दिली। खासा आमी पळयता की हो असो एकूच सुवाळो आसा ज्या सुवाळ्यात आमी सातत्यान दर वर्सा सर्वधर्म समभावता म्हणजे सरकारच्या वतीन आमच्या हांगासर आमच्या गितेचे पठण करपी आमचे समेस्त पुरोहीत हांगासर हजर आशिल्ले। आमच्या बायबलाचे आमकां गांधीजींच्या बद्दल विचार सांगपी फादर हांगासर हजर आशिल्ले आनी कुराणांतले गांधीजींचे विचार हांगासर समेस्त लोकां मदीं दवरपा खातीर मौलानाय हांगा हजर आशिल्ले। सत्य, अहिंसा आनी त्याच बरोबर सर्वधर्म समभावता हाचे सातत्याचे प्रतीक म्हणजे महात्मा गांधीजींनी जे विचार दिल्ले तेच विचार अजूनय बी आतांचे सरकार सगळ्या लोकां मदीं व्हरपा खातीर आमचे भौमानिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सगळ्या सातत्यात वावुरतना आमी पळयता। आनी म्हणूनच तर म्हणजे पुराय जगात सत्य आनी अहिंसेची मेसेज दिवपा खातीर आमच्या सातत्यान माननीय पंतप्रधान हे देशात आनी पुराय जगभर ह्या कोविडांतल्या आनी म्हणून तर गोंय सरकार त्याने सांगलेले तांचे विचार जशें आमी म्हणटा की सत्य अहिंसा आनी त्याच बरोबर ग्राम स्वराज ह्या सारकी तेंची चळवळ ही सातत्यान सदांच लोकां पर्यंत व्हरपा खातीर माननीय मोदीजींनी सुरू केल्लें स्वच्छ भारत अभियान आनी ताकाच तेंच्यांनी जोडून सुरू केलें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आनी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। आमी परत ग्राम स्वराज्य सुस्वराज्य आनी त्याच बरोबर म्हणजे ताका जोडून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय। गांधीजींचें म्हणणें आशिल्लें की हो भारत देश गांवांत रावता आनी त्या खातीर आमी जर म्हणजे गांव स्वयंपूर्ण जालो जाल्यारूच हो देश स्वयंपूर्ण जावपाक शकता, हो देश आत्मनिर्भर जावपाक शकता। आनी ताची सुरवात जी आसा ही स्वता पासून करची हें तेंच्यांनी सातत्यात सांगलेलें, स्वता सगळें आचरणांत हाडचें। म्हणून म्हणजे समेस्त गोंयकारांक मोगाळ भाव भयणीक सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, आमी सातत्यान स्वच्छतेचेर सातत्यान सदोदीत सगळे जाण उलयत आसा। म्हणजे गांवा पासून शहरा पर्यंत आमी म्हणटा की गांवांतल्या ग्रामपंचायती पासून बीच पर्यंत, पण ताची दखल जर आमी स्वता घेतली आनी आमी जर स्वता सुरवात केलें जाल्यार म्हाका दिसता हें गोंय नितळ उरपाक चड दीस लागचे ना। सरकारच्या वतीन सातत्यान प्रयत्न आसा, वेगवेगळ्यो एजन्सीज वेगवेगळ्या मळाचेर काम करता आनी आमी सगळे जाण पळयता। आनी स्वच्छतेच्या खातीर म्हाका दिसता गोंय सरकार जितकें काम करता इतर राज्याच्या पेक्षा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी स्वच्छतेच्या मळाचेर काम करता आसतना दिसता। आनी ताकाच लागून म्हणजे आयज हांव मुद्दामून सांगतलो की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, ओपन डेफिकेशन फ्री आसतले, सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या वतीन केल्लें काम आसतलें आनी ताका जोडून आमी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 हें ग्रामपंचायतीनय सुरू केलां। पण हेका सगळ्या जाणांक जर आमी खरोखरूच गोंय नितळ दवरतले आसत जाल्यार तेजी सुरवात जी आसा ही आमी सगळ्यांनी करची पडटली। आमी हें गोंय जें आसा नितळ दवरपा खातीर सातत्यान वावुरतले हाजी हांव आस्त बाळगितां आनी निश्चितच आमी गोंय हें नितळ दवरपा खातीर वावुरया। दुसरें महात्मा गांधीजींचो विचार सदोदीत आशिल्लो की हें गांव जें आसा हें गांव ग्राम स्वराज्य स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा आनी निश्चितच म्हणजे तेंच्यांनी आमी पळयताले की तेन्नाय बी स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू करता आसतना म्हणजे तेंच्यांनी म्हणजे
स्वदेशी गोष्टी खातीर तांच्यांनी भर दिल्लो आनी स्वदेशांत आसलेल्या प्रत्येक गोष्टीचो तांच्यांनी पुरस्कार केल्लो आनी ताका लागून हांव म्हणटा की ताकाच धरून आमी जे माननीय मोदीजी सुरू केल्ली संकल्पना आत्मनिर्भर भारत त्याच धर्तीचेर गोंयांत आमी सुरू केल्लें स्वयंपूर्ण गोंय हो ताचोच एक भाग आसा आनी म्हाका दिसता 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा समेस्त गोंयच्या जनतेक हांवें स्वयंपूर्ण गोंय करुया हो विचार मांडलो संकल्पना मांडली आनी निश्चितच सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स आनी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्या वतीन स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ 2 ऑक्टोबरांतल्यान खूब मोठ्या नेटात चलपाक लागल्या आनी ताका खूब उभारी गांवांतल्यान येवपाक लागल्या. निश्चितच आमच्या प्रत्येक गांवांतले 191 गांवांत आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र 14 म्युनिसिपालिटींनी आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र आज खूब खोस भोगता जेन्ना गांवांतले सगळे पंच सरपंच गांवांतले सगळे सोशल सर्वीस सोशल वर्कर्स हे सगळे जेन्ना गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर फुडें येयल्या. महात्मा गांधीजीच्या प्रेरणेंतल्यान आमकां जेन्ना गांव स्वयंपूर्ण करपाक जाय प्रत्येक गांवांतल्या अंत्योदय ह्या तत्वाचेर महात्मा गांधीजींनी सुरू केल्लें परत अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस हाच्या पर्यंत सातत्यान पावपा खातीर आशिल्लो आमचो प्रयत्न होय परत एक म्हणजे आमी म्हणटा की गांधीजींक खरी श्रद्धांजली आसतली. त्या खातीर म्हाका दिसता फाटल्या 2 ऑक्टोबराक सुरू केल्ली आमच्या स्वयंपूर्ण प्रेरणेंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय जावचें स्वयंपूर्ण गांव जावचो हातूंतल्यान सुरू केल्ली प्रेरणा घेवन सुरवात केल्लें आमी काम हे फुडें व्हरचें. आयच्या 1 वर्स पुराय जाल्या उपरांत निश्चितच आज पळोवपाक मेळटा जेन्ना खूब समाधान जाता प्रत्येक गांवांतल्यान जेन्ना आमचो स्वयंपूर्ण मित्र सांगता म्हाज्या ह्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्यान ह्या 10 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत हांवें ऑलमोस्ट 70% काम केलें 50% काम केलें 80% काम पुराय केलें. म्हाज्या गांवांत एकूय मनीस हो आयज म्हणजे आमी म्हणटा तशें लायट आसतली उदक आसतलें हें नासतना उलोवना सगळ्या जाणांक 100% आमी लायट पावयली उदक पावयलें टॉयलेट पावयली निदान ताका इन्शुरन्स दिलो ताका बँके कडेन जॉयन करून दिलो ताका सोशल सेक्युरिटी कडेन जॉयन करून दिलो ताका आमी किसान कार्ड दिवपाक शकले नुस्तेकार आसतलो दूदकार आसतलो ह्यो सगळ्यो येवजण्यो इवन दिव्यांग मनीस हाच्या पर्यंत आमी ताका फिजिकल ताका डिजाबिलिटी एड ह्यो पावोवपाक शकल्यो. खरें म्हणजे हीच खरी श्रद्धांजली आसा महात्मा गांधीजीच्या खातीर. त्या खातीर स्वयंपूर्ण गोवा ह्या प्रेरणेंतल्यान प्रेरीत जाल्ले म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र ज्या पद्दतीत काम करता आनी निश्चितच आयच्या दिसा परत एकदा गोंयांतल्या समेस्त पंच सरपंच आनी आमदार लोकप्रतिनिधी आनी ताज्याय भायर वचून सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट तर म्हाज्या बरोबर आसाच आसा बट स्वयंसेवेन प्रेरणेंतल्यान काम करपी सगळे स्वयंसेवक आसतले हांच्यांनी जर परत एकदा म्हणजे गांधीजींक खरी श्रद्धांजली दिवपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंयच्या ह्या संकल्पनेत आमी जर भाग घेतलो तर हांव म्हणटालो की गोंय हे परराज्याचेर वेगवेगळ्या गजाली खातीर डिपेंड आसतलें तें डिपेंड उरचें ना आनी त्या खातीरच आमी हें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमकां खंयच्याच गजाली खातीर इतर राज्यांचेर डिपेंड ना उरचें फळां आसतलीं फुलां आसतलीं तांतयां आसतलीं चिकन आसतलें बट सगळ्यो ज्यो गजाली आमकां लागता त्यो हांगासर तयार करपा खातीर ती प्रेरणा घेवन म्हणजे ग्राम स्वच्छ अभियान आसतलें किंवा स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें सत्य आसतलें अहिंसा आसतलें सर्वधर्म समभावता आसतलें हे सगळे विचार घेवन आमी समेस्त गोंयकार फुडें वयतले. हीच खऱ्या अर्थान म्हणजे आमी म्हणटा गांधीजींक श्रद्धांजली आसतली गांधीजींक आदरांजली आसतली. हांव परत एकदां आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक म्हणजे पोरू कोविडाच्या काळात हो सुवाळो मोठ्या प्रमाणात जालो ना तरी सुद्दां आज परत एकदां म्हणजे सांगपाक खूब खोस भोगता की आज आमी सगळे जाण हांगासर गांधीजींक आदरांजली श्रद्धांजली दिवपा खातीर जमल्या. थोड्याच वेळान आमी शास्त्रीजी जयंतीचोय कार्यक्रम आमी ओल्ड गोंयच्या पंचायतीन साजरो करतलो. हांव परत गोंय सरकारच्या वतीन गांधीजींक आनी शास्त्रीजींक आदरांजली दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय भारत जय गोमंतक. देवरे करूं सर. बापूजी तो एक अलग ही व्यक्तित्व थे. किसी पर किया ना कोई हमला फिर भी कई दिलों को